ಹಂಗೆ ಅವು दोन नमुने मग्गी दाखयतस एक पिकल मग्गे एक तरणे मग्गे आज हांव तुला तरणे मग्ग्याचे दोड्डक कशें करचें म्हूण पळया अथवा पोळ म्हणूय म्हणटा मग्ग्या पोळ म्हणूय म्हणटाची आ तरणे मग्गी शिंदूच कशें म्हणून हांव सांगता तुमकां सगळ्यांक नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत तरणे मग्गी शिंदिताना पळयता जें घीरू क्लीन कोन्न काण घेवका ना जाल्यार ते एरिया भितर कोड आसता म्हळ्यार घिरा लागी केन्नाय तरणे मग्गे चिके कोड आसता ते देखून तो घीर क्लीन कोन्न काडका तशीच आनी एक भाग आसून साली पुट कोन्न काडका आनी हाजी सपूर पोड शिंदूक आतां तुमी निमगुच्या पुरोची मागीर जून मगे हळदू मग्याचे पोळ जायना म्हूण जाता कांय तोंदर ना बट तरणे मग्याचे भारी रुची परंबळ चड ताका आतां हांव एक मुक्काल कप एक व्हड बवला मुक्काल बवल पड शिंदून घेतलो चड उण जाल्यार कांय जायना काल रात्रीच हांव 2 कप तांदूळ 3-4 उदक काडून धुवन तिंबत घालून सोडलेलो एक 5-6 गंटे पुणी तिंबोका तांदूळ ते सकाळी पोळ कोडक जाल्यार रात्री तिंबयल्यार लायक इन्स्टंट पोळो रात्री वांटून दवरचे न्हय फर्मेंट करूं ना कुडले वांटूचे कुडले करचे हांव हांगा एक 2 कप तांदूळ घाला देखून सोय चड घाल्यार बारी रुची हो पोळो त्या देखून हांव 1.5 कपा लागीं सोय काडला चिकी उण जाय जाल्यार काडी येता आतां वांटूच कशें म्हूण हांव सांगता तुमकां सोय कांतून दवरला तांदूळ तिंबयलेलो आसा मग्या फोड शिंदिल्लो आसा आतां फस्ट मिक्सर आयदना भितर हांव थोडेची सोय घालता सोये वयरी तांदूळ घालता मिक्सर आयदना दवरचे तितले तांदूळ घालता आनी हाका वयल्यान आमी आतां पळय ते मग्या फोड शिंदून दवरला तो मग्या फोडान तुले एक मुष्टी मग्या फोड घालता मीठाय घालता आनी आतां तें लायकोन वाट्टुका वाट्टेताना चिक्की उणी उदक घालायता म्हळ्यार मग्या फोड वांटून येतना ते वेचिके उदक सोडता तवश्या तितलें उदक सोडना मग्गे जाल्यार थोडे उदक सोडता देखून पळोवन उदक घालचें आनी लायकोन वांटून घेवचें हें वाट्टिताना कशें म्हळ्यार मस्त स्मूथ वांटून वचें स्मूथ म्हळ्यार आमी आतां पानपोळ्या पिठांनी वांटिता पळय तशी वांटूचें गतीन हाका सपूर वैकी न्हय शिरू लांबशी तितलें वैकी न्हय शस्का तितलें हांव दाखयता तुमकां तर पण हांव आतां पीठ इतलें काडून दाखयता पळय अशी खर ना हें जाल्यार वैकी न्हय शिरू लांबशी आसता म्हूण न्हय मस्त स्मूथ करचें ना ज्या पण चिकेची अशी वरका तेन्ना तें मग्या दोड्डक भारी रुची जाता तें दाट आसा पीठ आतां वाटिल्लें पीठ बॅच बाय बॅच वाटिल्लें काणू एक व्हड बवला भितर घालून घेतला आतां ताजी कन्सिस्टन्सी पळया थोडे मिक्सर आयदन धुवन घाला हांव हाका हें पळय पानपोळ्या पिठा तितलें पातळ न्हय बट उडदा पिठा तितलें दाटय न्हय पोळ्या पिठ एक अशी एक नमने मिडियमशी कोरका हें तुमकां पोळ घालतना कळटा पक्कने घालो पोळ चिकी गट्टी दिसता म्हण जाल्यार वापास एक अर्द ग्लास उदक घाला आतां हांव पोळ्यांक आयलांगा रेडी कोन्न तापयला मग्या दोडका केन्ना नारलेल तेल घालका आतां पळय अशें करून कितलें आमकां पातलाचें येता तितलें पातलाचें चिकी सादारण पातळाचें येता पानपोळ्या तितलें पातळ न्हय चिके पातळ अशें करून पातला न्हू फस्ट उज्जी होड असो मागीर उज्जी सान करा सान उज्जार पोळ शिज्जो दांकून दवरया मागीर पळय अशें कुडले परतून घालका मस्त गोल्डन रेड कलर करूं नजे हो पोळो असल पोळ परत तांदळा पोळी केन्नाय मस्त तांबडी कलर करचें नजे गट्टी जाता तो पोळो अशें मायल्ड कलर येयले कुडले 2 सायडे एकड तेकड भाजून काडका कितले सॉफ्ट आसा पळय तुमकां हांव आतां कायला तार पोळ काडटना कळना भारी सॉफ्ट जाता आनी तितले परंबोळ एक मग्याचे एक फ्लेवर पळय भारी लायक जावन हायलायट जाता ह्या पोळ्याक हाका कसले बुड्डोच्या गतीन तुमकां जाय जाल्यार चटणी करूं येता नातल्यार फ्रेश घंटी लोण येसवय म्हूण जाल्यार लोणये ओटो उणो पोळ खावच्याका सुपर जाता तुम पुरो जन कोण पळयाची आनी कशें जाला म्हूण सांगायची आमगेलें चॅनल पुरो जन सबस्क्रायब करायची सगळ्यांक धन्यवाद।